काणयेचें नांव एका पिंजल्ल्या पानाची कथा. काणयेकार वालीक वाड्रस. सादर करता प्रवीण निड्डोडी. सोडून फाटल्या एका घडयेतावन तदेक नदरेन पळयतेच आसलो आनी पारखूंक प्रयत्न करतालो. एकामेका गांची मदलो संबंद. पयल्या गांचीक एकदम विरुद्ध दुसरी गांच आनी दुसऱ्याक आनी तिसऱ्याकय तसलोच तदविरुद्ध संबंद. बहुशा दोनूय गांची एकाच प्रकार आसल्यो तर संबंद घडतो ना. साकर नासतना पियेल्ल्या च्याये वरवीं तोंड बोर खोटसाण भरिल्ली. दडोरलें दिसाळें परत उक्तें करून त्याच तस्विरेक सोयता. वय तेंच मुखामळ आनी नाका नाका म्हळ्यार दिश्ट परत तेंच वाचता. म्हजें नांव तर तो विसरूंक ना. कोण विसरना तरी तो खंडीत विसरतलो म्हूण हांव चिंततालों. पूण ना. इतल्या वर्सां उपरांत कशें विसरचें हेंच सवाल म्हाका परत परत दसूंक लागले. बहुशा तो फारीकपण आशेता. हांवें केल्ल्या एकाच नीच कर्तुबाक ताणें ह्या रितीर धिक्कार केला. ह्या नीज जावनय ताणें तशें चिंतलां. हांव नेणा. सडीत ह्या विशीं विचार करूंक चिंतना सत कितें तें जाणा जावची उर्बा कठीण जाली. ताका बेटया म्हणली ताळणी जब्बर जाली. 1.5 हप्त्या आदीं भायर गेल्लो तेंच ताचे उपरांत घरा भायर पांय तेंकूंक ना. पांयांची गांठ सुजिल्ली अशें बगतलें की ही सूज आनी उणी जावचीच ना. प्राय सडिल्ले परीस म्हजे भितरली अस्कत कांय सयत सोडून आयिल्ली आनी म्हाका पोकळ करता गात म्हणलो दुबाव वाडयताली. पूण आज हरशेंच्या प्रास सडस अस्कतकाय आनी आकांत भरिल्लो. शिक्षण क्षेत्रांत हांवें दिल्ल्या 38 वर्सांचे सेवे खातीर म्हाका मान दिल्लो. ह्या 38 वर्सांनी हांवें दिल्ल्या निस्वार्थी सेवेक आदर्श शिक्षक म्हूण म्हाका सन्मान केल्लो. ह्या वर्सांनी हांवें केल्ल्या सडावत हर एका बऱ्या करणेचो उल्लेख केल्लो, तारीफय केल्ल्यो. पूण हांवें केल्ल्या एका करणेक, जी करणी हांव करीन म्हूण कोणूच चिंतूंक शकाचो ना, ताचो कोणीय उल्लेख करूंक शकची नात शिवाय म्हज्या अंतस्करणान. आनी आज म्हज्या अंतस्करणान उल्लेख करून जाल्लें. हांव भितरले भितरच काळुजेलों. म्हाकाय सारको उडास आसले प्रकार हांवें केल्लें एकच नीच काम जें आज म्हणसर कोणीय नेणान, बहुशा तोय म्हजो विद्यार्थी सयत. कित्याक त्या दाळा म्हज्या हातीं अधिकार आसलो. हांवें म्हजें आपलेंपण व्यक्त केल्लें. आज ताका पदवी आसा. ताणें ताचें आपलेंपण दाखयलें. पूण कितलो तदविरुद्ध. बिलकूल सांखळीच्या गांची परी. हांव चिंतूनच गेल्लों. म्हज्या जिणेंतलें पयलें काम करूंक हांव ह्या इस्कॉलाक पावुल्लों. जिवितांत कितें तरी सार्थक करी जंय. हेरांक देख दी जंय एक निस्वार्थी शिक्षक जावन म्हणलो ध्येय धरून. म्हयन्याक म्हाका सोडून 300 रुपये सांबाळ मेळटालो. पयशिल्ल्या ह्या गांवांत 20 रुपयांक भाड्याक मेळिल्ल्या एका घरांत वस्ती. खाणा जेवणाची विलेवारी लागींच केल्ली. ताका 150 रुपये. कशें पुणी करून म्हयन्याक 150 रुपये घरा धाडूंक आसलें. पूण उरिल्ल्या 50 रुपयां खातीर कितें करूं? भुरग्यांक ट्युशन दिवंक सुरू केलें. अशें चलताली दिसागाडी म्हजी. 2-3 वर्सां पाशार जालीं. दिसान दीस वाडोन येवच्या मरगायेंत आनी तेच प्रकार वाडोन आयिल्ली आपली कुटुंबाची आनवरां आपल्या एकेकाच आश अत्रेगाक जीवघात करोंक कारण जाली. दिसभर वतान काम करच्या बाबान पिडे निमतीं खाट धरिल्ले वरवीं आसल्या त्या गाय भयण्यांचो आनी घरचो खर्च म्हजेर पडलो. दीस गेल्ले परीस घरा म्हजी म्हाका पयशांची गरज सडलीच. थंय हांगा 10-20 रुपये रिणी हर एका म्हयन्याक करीचे पडले. कशेय दोगा भयण्यांनी काजर जावन आपापलो संवसार सुरू केल्लो.
पूण अकरेचें वादळ आयिल्लें म्हज्या भयणी वरवीं. भोवशे घरची स्थिती, आपणाची स्थिती आनी ह्या मदें उमकाळचें आपलें जिवीत घेवन ताणें फळाफळ घेतिल्ली खबर. ताकाच पाट करून बाबान संवसार सांडलो. हें म्हाका चड कांतावंक लागलें. इतल्यारच म्हजी प्रायपांतीस उतरलेली. जशें जिवीत वेता तशें वेतलें म्हणूनच रावलों. त्याच वर्सा त्या भुरग्याची वळख जाल्ली. कितेंगी आसहानी बगप म्हाका भोगतालें. क्लासीन गालाटो सोडटना हेर भुरग्यांच्या चड म्हाका ताजेरच राग येतालो. कोण कित्याक? खुद्द आपूण सयत हाचें कारण नेना. हांव कित्याक ताका कांटळटां? ताच्या रुपाक, रंगाक, नर्त्याक एकी नेणा. हेंय नेणा की हांव जें चिंतून आसां तें बरें या वायट. तो पयलें म्हजे लागीं ट्युशनाक येतालो. आतां येना. आयकलां हांवें. तो दुसऱ्या लागीं ट्युशन घेता. तर म्हज्याकी बरें ताका दुसरो शिकयता म्हणलें चिंतप येवच्या पयलें म्हाका तो समजोवच्याकी चड दुसऱ्याक समजता म्हणलें बगप म्हाका आयिल्लेंच. मोत म्हजी रागान पेटली. फारीकपणाक हांव थांबेलों. पूण एकाकी सारको अवकाश लाबोंक ना. एक दीस हांव क्लासीक वेतना वेळ जाल्लो. भुरग्यांचो गलाटो सोडलो. हेडमिस्त्रीणेन म्हाका आपोवन दोळे व्हड करून विनंती करतना हांव जागो जाल्लों. रागान क्लासीक रिगलों. आनी तो भुरगो हेरां परी हांसतालो उडतालो. ताका धरून हांवें एक थपड ताच्या कांसुलाक दितना सगळी क्लास स्मशान मावून जाल्ली. थोड्या घडयांनी जाल्ल्या गलाट्याक आनी म्हज्या क्लासीक बिलकूल संबंद ना म्हणले परी बगलें. सर, हांव मात्र न्हय, सगळीं उलयतलीं म्हणटनाय म्हाका त्या भुरग्याचेर भिरमत उदेल्ली ना. उडासाची ल्हारां अशींच येतालीं. कशेंय पिरंगोन म्हणले परी सुजिल्लो पांय घेवन त्या दिसाळ्याच्या दप्तराक रिगलों. आनी त्या विद्यार्थीचो विळास विचारलो. संपादाक येवंक आनीक 10-15 मिनटां आसले वरवीं म्हाका थंय राखोंक पडलें. आज तुमी प्रकट केल्ल्या पुलिसाच्या संदर्शनांत ताणें उल्लेख केल्लो मेस्त्री हंस. संपादक येतेच हांवें म्हजी शिफारस विचारली. संपादकान एक घडी म्हाका पळोवन उपरांत थोडीं फायलां उक्तीं करून आखरेक ताचो विळास दिलो. बसार सोडून 17-18 मिनटां बसुल्लों. पूण हिंच चिंतना दोस्तालीं. कित्याक ताणें आपणाक अशें उल्लेख केला? आपल्या ह्या यशस्वी कारण म्हजो आपलो मेस्त्री. ताणें जर म्हाका ल्हान तावन शिस्त शिकोवंक नातली तर हांव आज ह्या पुलीस खात्यांत रिगतो ना. म्हाका म्हजे सेवेक भांगराळें पदाक लाभतें ना. पूण तो आतां आपणाची वळख धरीत ह्या वळखोंक इन्कार करीत म्हणलीं सवालां दोस्तालीं. ना, हाका अवकाश बिलकूल हांव दिवचो ना. हांव सत सांगतलों. पुता, तुवें देव म्हूण मानसो, हांव तुजो मेस्त्री देव न्हय. तुवें जेजूचो शीस म्हूण आपोवचो, हांव शीस न्हय, बगर बाराबास. तुजेर हांवें घात केल्लो. तुका हांवें फेल करोवच्याक तुवें लिखिल्ल्या परिक्षेच्या पानांतलें एक पान हांवें पिंजलें. आनी त्या पिंजल्या पाना वरवीं तुका पास जावंक मार्क्स मेळोंक नातले. अशें ताचे पांय धरून माफ मागतलों. त्या दळास म्हज्या आदर्श शिक्षक म्हणल्या नांवाक भर्म आसतलो, अर्थ आसतलो. चिंतना बोर तीन धरून ताच्या घरच्या बागलार उबो आसलो. धडंग जिवाच्या एका पुलिसान दार उक्तें केलां आनी पिकिल्ल्या तोंडा फाटल्या मेस्त्रीक वळखोवंक प्रयत्न करी लागलो. वय तीच तस्वीर म्हजी दिश्ट एक घडये दडयल्ल्या दिसाळ्याचेर गेली. वय तोच. सर, तुमी? हो, तुमकां मेळोंक हांव अत्रेकतलों. सर, हें संदर्शन तुमी वाचलें गे? सर, येया. सर, तुमी म्हजें जिवीत बदलिल्लें सर. जाणान गे, हांव ल्हान आसतना केल्ल्या हर एका चुकीक तुमी शिक्षा दिवन म्हाका सारकें करतल्यात.
आनी तितलें मात न्हय. एका वर्सा हांवें नक्कल काण बरयल्लें पेपर तुमी पिंजलें, तरी एक शब्द तुमी म्हाका विचारूंक ना. हाज्या की व्हरती शिक्षा खंयची सर? त्याच दिसा तो हांवें चिंतलें शिस्तेचो शिपाई जातलो, आनी आज हो बागी दीस आयला. सर, म्हाका आशिर्वाद दिया सर. आपणाक उलोवंक ताणें अवकाश दिलोच ना. ताजी उतरां आयकून म्हज्या दोळ्यांनी दुकां भरलीं. हातीं दिसाळें हलतार ताज्या पांया लागीं गळयलें आनी विंचूंक हलतार बाग्गोलो ताज्या पांया लागीं. देव बरें करूं.